नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. हो स्टेटहुडाचो वीक. सो आमी दोन डिबेट करपाचे ठरयिल्ली स्टेटहुडा भितर. एक केलें ते स्टेटहुडाच्या दिसा, दुसरें आमी आज करतात ह्या विकेंडाक. आनी आयचोय विशय तितलोच म्हत्वाचो आसा, तो म्हळ्यार वोट बँक पॉलिटिक्साच्या नादाक गोंयकार खंय तरी शेणपाक लागला काय कितें, आनी जाचो परिणाम फक्त मागीर वोट बँका पुरतो उरना, तो दैनंदीन वेव्हाराचेरूय जाता. मार्केटाकूय गोंयकार शेणिल्लो दिसता, खंय वेव्हार करपाक गेल्यारूय गोंयकार शेणिल्लो दिसता. आनी लास्टाक जेन्ना आमी एक बिस्कीट घेवपाक सुद्दां खंय तरी दुकानाचेर वतात, आमी कोंकणी कळटा आमकांय बी आनी मुखाल्ल्याय मनशाक, तरी आमी हिंदी उलोवपाक लागल्यात. हें कित्याक जालां? आनी स्टेटहुडा उपरांत जेन्ना ह्या 36 वर्सां उपरांत जेन्ना हें गोंय आमी पळयतात, फुडल्या 10 वर्सांतलें गोंय कशें आसतलें काय? 3 मानेस्त आसा म्हजे बरोबर, कारण ह्या विशयाक जितलो सामाजीक इम्पॉर्टन्स आसा तितलें राजकीय इम्पॉर्टन्सूय आसा. 3 मानेस्त आसात. पयले आसात भारतीय जनता पार्टीचे फुडारी आनी स्पोक्सपर्सन गिरिराज पै वेर्णेकार. दुसरे आसात म्हजे बरोबर रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रुबर्ट परेरा. रुबर्ट वेलकम. आनी तिसरे आसात म्हजे बरोबर काँग्रेसीचे ज्येष्ठ फुडारी, आदले काँग्रेसीचे गोंय प्रदेश काँग्रेसीचे अध्यक्ष गिरीश बाब चोडणकार. गिरीश बाब, सुरवात तुजे कडच्यान करता की तुका दिसता की आज गोंयकार गोंया भितरच शेणपाक लागला. तो मागीर जमनी येवन भायल्यांनी विकतो घेवपाचो प्रश्न आसूं, राजकारण्यांनी आपल्या फायद्या खातीर वोट बँक आनी वस्ती तयार करपाचो प्रश्न आसूं, किंवा मार्केटा भितर वचून जर पळयलें जाल्यार गोंयकार खंय हो जो आमकांच पडटा तो प्रश्न आसूं, गोंयकार शेणटा काय कितें? तुवें एक म्हणजे तुजें अभिनंदन करपाक जाय, कारण एक बरो इशू गोवा स्टेटहुडाच्या निमतान गोंयकारां मुखार दवरलो, म्हणजे हो डिबेट आयचो. आयज प्रत्येक गोंयकार ह्या इशूचेर इमोशनली इवन हर्ट जाल्लो आसा. जे सांगपाचें म्हणल्यार आयज तूं वेगळ्यो वेगळ्यो जे वेवसाय आसात, आतां मोटरसायकल पायलट म्हणटा तो सामको एक बहुजन समाजा भितर रुतलेलो एक वेवसाय आसा. आयज मोटरसायकल पायलट, तूं मोटरसायकलीचेर बसता आसतना तुका आयज वेगळी भाशा उलोवपाक पडटा. आयज रिक्षा हे हांव सारकें सामान्यांतले धाकले हें घेता, वेवसाय व्हडले वेवसायाचे वचना. दुसरें, तूं नुस्त्या बाजारांत वच खंयच्याय, नुस्त्या बाजारांत गेल्यार तुका आयज कोंकणीन हें करनासतना, आनी ते नुस्त्या बाजारांकूच न्ही तर जे आयज मोटरसायकलीचेर नुस्तें घेवन येतात, जावं दारांनी नुस्तें घेवन भोंवतात, तोय बीन प्रश्न तो जाल्लो आसा. सो भाजीचो वेवसाय, नुस्त्याचो वेवसाय, मोटरसायकल पायलटचो वेवसाय, कडेन हिंदी उलोवपाक लागले. आज पोदेर म्हणटा तो एक्चुअली गोंयची सामके आयडेंटिटी सारकी क्लोजली आयडेंटिफाय जाता. तो पोदेरा कडेन आमी आयज कोंकणी उलोवपाक शकना. आयज तूं खंयच्या जनरल स्टोर, ते तुमी ऑलरेडी सांगला, ग्रोसरी बिजनस हो गेलो. आयज मडगांव मार्केटांकूच जर तूं गेलो जाल्यार, हांव म्हाजे ल्हानपणी मडगांव मार्केटान गेला, आयज गेले जाल्यार म्हाका पयलींचे फ्रेंड्स कोण दिसनात थंय. हो मुद्दो. आयज फार्मासी इंडस्ट्री तर गेलो, खंयच्याय फार्मासी गेलो आयज परत तोच मुद्दो. आनी इलेक्ट्रिकल सामान घेतलो जाल्यारूय तोच मुद्दो. आनी आतां जबाबदार कोण? कारण यू आर अ व्हेरी सिनियर पॉलिटिशियन. जबाबदार कोण हाका? राजकारणी जबाबदार का आमचो समाज जबाबदार? हेका सगळे जबाबदार. हेका गोंयकार, जो गोंयकार घर दिता, जो गोंयकार जमीन दिता, जो गोंयकार आपले दुकान लीज आउट करता, तो पॉलिटिशियन, जो पॉलिसी मेकर्स आसता तो पॉलिसी मेकर्स ताका जबाबदार आसा. आनी हांव कॉम्प्लिमेंट दिवपाक सोदता आमच्या भारतीय जनता पक्षाच्या जो आतां मुख्यमंत्री आसा. हे शब्दाचो प्रयोग खूब करता, ते आत्मनिर्भर करता, हेजे भायर व्हडली व्हडली शब्दावळ आसता तेंचे कडेन. पूण काल दुख्ख दिसलें, काल गोंयचे जे एक लिकर ट्रेडर्स आसात, म्हणजे तांकां आयज पॉलिटिकल पार्टीचे भशेन ओपोजिशन पार्टी जावन आयज येदो व्हडलो आरोप आयज मुख्यमंत्र्याचेर करपाक पडलो की एक लिकर इंडस्ट्री जी आशिल्ली, जितूंक 95% अजुनूय गोंयकार आसा, ती बीन थंय काडून भायल्या कोणाक तरी दिवपाक सोदतात, गोंयच्या भायल्यां काडून. सो ह्या हितूंतल्यान गोंयकार जो जॉब करपाक सोदता तो सुद्दां गोंयकाराच्या हातीन मेळना. ज्या वेवसायांक गोंयकार आशिल्लो थंय गोंयकार थंय ना. म्हण तितूंक हांव सगळेच लोक जबाबदार धरता. हितून सगळेच जबाबदार. वी विल गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट. बट रुबर्ट बाब, तुमच्या पक्षान तर तुम्ही पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन म्हणून सुरवात केली. आज तुम्ही एक राजकीय फोर्स आसात. तुम्ही ह्या विशया कडेन कशें पळयतात? वेदर वोट बँक पॉलिटिक्स कितली मेरेन गोंयकाराच्या आयडेंटिटीक आज डॅमेज करता?
प्रमोद बाब, तो आज स्टेटहुडाक इथं उलोवपाक तो टॉपीक घेतलो आहा जो जेन्ना आमी लिबरेट जाले, लिबरेशना फाटल्यान ओपिनियन पोल घेतलो, तेज्या उपरांत आमकां स्टेटहूड मेळ्ळें. जाल्यार हो स्टेटहूड कसलो हो क्वेश्चन मार्क येता. हे स्टेटहूड मेळोन जायते आमी ड्रीम करतात, जे आमचे गोंयकार भाव आहा, जो आमची उदरगत जावपा खातीर. सो उदरगत कसली जाल्या स्टेटहूड जावन? आमचे जे तरणाटे आहा ते शिकोन तांकां बरें क्वॉलिटीचें एड्युकेशन आहा स्टेटहूड मेळोन, तांकां जॉब्स आहा तांकां धंदे करूं मेळ्ळ्यात, हे स्टेटहूड मेळोन हांकां हो सुविधा मेळ्ळ्यात. आमची चेडवांची सुरक्षा खंय पावल्या स्टेटहूड मेळोन. कितले रेप जातात रातचे म्हणाका, सकाळचे चेडूं तर जेन्ना भायर सरता दुसरे दिसा सकाळ चेडूं वेळेर पळोवन मेळ्ळें आसता. ही आमच्या स्टेटहूडाची परिस्थिती जाल्ली आहा. जाल्यार हेजो जबाबदार कोण? एनवायरमेंटा बाबतींत पळयलें जाल्यार म्हणटा आमी इतलें एअर पोल्युशन जालां, इतले नाक जाल्ले गोश्टी जातात. आमकां भलायकेक कितलें माल तें वयता त्या जाग्यार आमी स्क्रॅप यार्ड पळयतात. जाल्यार हेचो जबाबदार कोण? हेच स्टेटहूड आमकां मेवला. जाल्यार आमची कोंकणी माय भाशेक पासून जो आमकां दर्जो मेळोंक जाय आसलेलो, कोंकणीचो बरे तरेन उपयोग जाय आसलेलो आमचे मायचो, तो जायना. आनी आमी हें जावपा जाय म्हूण अपोगो बील आमी रेव्होल्युशनरी गोवनान घातलोलें वो गोंयकारा पासत कितेंशें करचें म्हणून. कोण गोंयकार हें पयलीं जाणविकाय जावपाक जाय. कोण गोंयकार हो आयडेंटिफाय जावपाक जाय. हेका लागून हें पोगो बील घातलेलें आमी सरकाराक दिल्लें. हेजें लेजिस्लेशनां तेंच्यांनी माडूंक जाय आसलेलें, पूण हें कांयच जावंक ना. जाल्यार हो स्टेटहूड केसलो हो व्हडलो प्रश्न आमकां. बरोबर, हांव त्या प्रश्नाचेर येता. वोट बँक पॉलिटिक्साचें कितें? तुमी वोट बँक पॉलिटिक्साचेर कंटिन्युअसली उलयतात. तुमी सांगतात हांगा वस्ती जाल्या, थंय वस्ती जाल्या. हे जे वोट बँक पॉलिटिक्स आसा ते वोट बँक पॉलिटिक्स ह्या गजालीक कितली जबाबदार आसा? आयज जो पळय सरकारचो पळय गळटा फकत ना हे वोट बँक, जो पळय मायग्रंट्सचो इन्फ्लक्स जालो आहा तो आयज सरकार घडयता. हें देखावन येता. कित्याक आमकांय हे अणभव मेळ्ळा. गेल्या त्या इलेक्शनाक आमी कंटेस्ट केल्लो, आमकांय अणभव मेळ्ळा की ते आमकां तांकां जाय ते भाशेन इतले मायग्रंट बस्तीस जाल्ली आहात. इवन फॉर एग्जाम्पल आमी कुर्तोरी आमी पासून कंटेस्ट केल्लें, कुर्तोरीचो आमचो म्हजो खूद डेटा काडून पळयलो जाल्यार मायग्रंट बस्ती आहा तितूंक आमकां कितलो वोट पडलो आहा आनी दुसरे विलेज पंचायतीन आमकां कितलो वेळ वोट पडलो आहा. हेगे तुमी चवकशी केल्यार तुमकां सरळ देखावन येतलें की आयज हो सरकार जो घडटा आख्खो मायग्रंटागेर, आनी हो सरकार मायग्रंटागेर घडटा म्हणटकीर ते मागीर जाय ते सुविधा तांकां दितात, आमकां गोंयकारांक कांय ना. ओके गिरीराज बाब, दोन मुद्दे आहेत. एक जो गिरीशान काडलो तो मुद्दो की आयची घडये कशी परिस्थिती आयल्या की गोंयकाराची आयडेंटिटी आमी दिसाक घरांतल्यान म्हाका दिसता घरांत कोंकणी उलयतात आनी भायर सरतकीर आमी कितली कोंकणी उलयतात हो प्रश्न पडटा खूब फावटी वेव्हाराच्या हाका धरून. हे वोट बँक फक्त एका पक्षा पुरते मर्यादीत ना. हे वोट बँक कसं जाला की प्रत्येक लिडरान आपले आपले कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर आपली वोट बँक तयार करून दवरल्या. हाव डॅमेजींग गिरीराज बाब डू यू थिंक दिस इज फॉर गोवा एज अ सोसायटी? म्हाका दिसता न्ही आमी जेन्ना पॉलिटिकल म्हणून विशय पळयता म्हाका दिसता पॉलिटिक्स इटसेल्फ इज चेंजींग. आनी एक गजाल जी गिरीश बाबान खरी बऱ्या तरेन सांगली की आमी सगळे जबाबदार आसा, म्हणजे फक्त राजकीय पक्ष म्हणून न्हय. फाल्यां आमी जशें भाजी म्हणटा किंवा नुस्तें म्हणटा, कितल्या फावटी आमी त्या एका गोंयकारा कडल्यान भाजी घेता, जर ती ₹1 सुद्दां म्हारग आसत जाल्यार आमी फुडें वता आनी तो जर हिंदी स्पिकींग आसूं कोणूय आसूं आमी भाजी घेता. सो कितें जाता न्हय, थोड्या फावटी आमी आमच्या इंट्रस्टा पुरते पळयता. दुसरें, आज म्हजो इतलोच हें आसा की जेन्ना आमी स्टेटहूड राखता तेन्ना म्हाका दिसता गोंय कशें बऱ्या तरेन फुडें व्हरचें हें आमी पळोवंक जाय. पण आज जाता कितें, राजकारणा खातीर आमी जेन्ना वोट बँक पॉलिटिक्स म्हणटा आमी धर्माचेर आमी प्रांतांचेर इतली डिफरन्सिएशन करूंक लागला. फॉर एग्जाम्पल म्हणजे रेव्होल्युशनरी गोवन्स वोट बँकाचेर उलयता तें बरें आसा, पण म्हाका दिसता तांचो जेन्ना आमदार वचून सांगता की आपली खरे सपोर्टर लंडन आनी पोर्तुगीज पासपोर्टवाले आसा म्हणून, म्हाका दिसता तेन्ना वोट बँक ते करतात. आज तो परत जेन्ना भायले भितरले करता तेन्ना तो परत एक वोट बँक तयार करूंक सोदता बाय क्रिएटींग फियर. म्हणजे स्टेटहूड जाल्ल्या नंतर तो आज विचारता स्टेट ऑफ एज्युकेशन. आज तुमी म्हाका सांगा एडेड स्कूल्स कितली आसा गोंयांत, आनी अशी एडेड गव्हर्मेंट फंडेड स्कूल्स कितली बाकीच्या राज्यांनी चलता. बाकीच्या राज्यांनी जेन्ना आमी हांगा जेन्ना प्रायवेट म्हणटा दे आर ऑल एडेड बाय द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा, पण भायर अशी स्थिती नासता. सो म्हाका दिसता ही जी फियर सायकोसीस आसा पळय किंवा आज चलयो भायर वचूंक शकना, तो कोणाक तुमी दिशाभूल करता आनी कित्या खातीर. दुसरें, हांवें जशें म्हणलें की धर्मांचेर, म्हणजे आज गिरीश बाब म्हणटा तसो, पण आज जेन्ना एल्वीस गोम्स तांचो आज काँग्रेसीन आसा ताणें सांगिल्लें की
प्रिस्ट इन गोवा एक्ट एज काँग्रेस एजंट्स म्हणून जेन्ना तो आपण आशिल्लो, किंवा तुमचे फॉर्मर प्रायम मिनिस्टर मनमोहन सिंग जेन्ना सांगतात की मुस्लिम्स हॅव द फर्स्ट क्लेम ओवर रिसोर्सीस इन इंडिया, म्हाका दिसता खंय तरी तुमी वोट बँक पॉलिटिक्स यू टेक इट सो फार. म्हजो इतलोच सांगपाचो मुद्दो आसा की आमी ह्या विशया कडेन एक गोंयकार म्हणून पळोवंक जाय आनी खंय तरी गोवन एंटरप्रेनर्सांक आमी सपोर्ट करपाक जाय. आज तुमी सगळे पळया, म्हणजे एमेझॉन, फ्लिपकार्ट, आमी कितले जाण एक बाबा मातशी सुद्दां म्हारग पडली जाल्यार गोंयकार शॉप ओनरा कडेन घेता. आज आमकां दिसता की ते काही गोंयकारांची शॉपां बंद जाता, पण आमकां जर मोबायल मेळत सवाय आमी जो रबातांनी ऑनलायन घेता. तर म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी एक विचार करपाक एक गजाल सांगता, जेन्ना लॉकडाऊन जालो न्ही तेन्ना गोंयकारच गोंयकाराक पावलो. एक्झॅक्टली तो पसरकारच पावलो. एक्झॅक्टली हा, तो सुपर स्टोर वालो पावलो ना, त्या पसरकारानच तारले आमकां आनी जेवण दिलां. आणि म्हाका दिसता ह्या गजालीचेर ही गजाल तरी आमकां याद उरपाक जाय. एक्झॅक्टली गिरीश बाब, गिरिराजन बरो पॉयंट काडलो. तो म्हणटा की वोट बँकाचो जेन्ना प्रश्न येता तेन्ना वेगवेगळे तरेची वोट बँक आसात. आज आमी मायग्रंट्साची वोट बँकाचे उलयतात. तो म्हणटा फाल्यां तुमी रिलिजियस वोट बँक करतात, आरजी तर गोंयकारांचीच वोट बँक तयार करून आपल्याक मत दिया म्हण सांगतात. सो मागीर वोट बँकाच्या बाबतींत फक्त एकाच आस्पेक्टा कडेन पळोवन दोश कित्याक दिवप? जेन्ना पळय गोंय लिबरेट जालें तेजे नंतर ओपिनियन पोलाचो इशू जालो. जेन्ना स्टेटहूडाचो इशू आयलो तेन्ना पंतप्रधान राजीव गांधी हाणें प्रामुख्यान सांगलें की तुमी पयलीं भाशा ठरयात, राज्य भाशा ठरयात, आनी आमी तुमकां स्टेटहूड दिवपाक तयार आसा. तेजे नंतर आमचो राज्यभाशेचेर निर्णय जालो, झगडपाक पडलें, आनी आयज कोंकणी राज्यभाशा हेका मान्यता मेळिल्ली आसा. आतां कितलीं वर्सां जालीं स्टेटहूड मेळोन. आमी आजुनूय कोंकणी आमच्या मायभास जेका आमी म्हणटात तिका आमी न्याय दिवपाक शकल्यात काय? आयज कोंकणी एकाडेमी आनी जे राज्यभाशा जे सगळे जे गव्हर्मेंटाचे डिपार्टमेंट्स आसात हांची परिस्थिती आजुनूय आमी इतलीं वर्सां जालीं आजुनूय आमकां तांकां एक फूल टायम डायरेक्टर दिवपाक शकले ना. राज्य हेजे नंतर राज्यभाशेचे जाले नंतर आमकां एक बरो व्हडलो एक फॅसिलिटी मेळ्ळी, ती म्हणजे गोंयांक जितलीं सेंट्रल गव्हर्मेंटाची डिपार्टमेंट आसात त्या सगळे सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या डिपार्टमेंटान कंपल्सरी एक रिजनल पोस्ट आसता. प्रत्येक जाती बँक आसपाक शकता, पोस्ट ऑफिस आसपाक शकता, रेल्वे आसपाक शकता, एअरपोर्टाचेर आसपाक शकता. आनी तो पोस्ट अशें आसा की जाका रिजनल भाशा, म्हणजे तो गोंयांक आसल्यार ताका कोंकणी, तो जर कर्नाटका आसल्यार तो कन्नड स्पिकींग आसपाक जाय. पूण हे पोस्ट जवळ जवळ 6,000 ते 7,000 गोंयांक आसात. पूण हे जवळ जवळ 70 ते 80% हे जॉब आजुनूय जे नॉन कोंकणी स्पिकींग जावन म्हणटा ते थोडे टू सम एक्सटेंट मराठी ते खंय तरी हाडटा, खंय तरी कोण तरी कोंकणी स्पिकींग ताका सर्टिफिकेट दिता, आनी आयज सर्रास हे चल्लेलें आसा. सो काँग्रेस पक्षान जो सरकार चलयलो गोंयांक तो सगळ्यांक न्याय दिवपाचो चलयलो, म्हणजे खंयच्याच एक पर्टिक्युलर तुम्ही वोट बँक पॉलिटिक्स केला म्हणटात? नक्कीच केलें ना, खंयच्याच परिस्थितीन केलें ना, आनी हेजे मुखारय आमकां करपाचें ना. जर काँग्रेसीक जर वोट बँक पॉलिटिक्स करपा आशिल्लें जाल्यार इंडिपेंडंट जातकर जेन्ना सत्ता काँग्रेसीन चलयली कॉन्स्टिट्युशना भितर आमी अशें करपाक शकताले की आज हिंदू देशांक मेजॉरिटीन आसा म्हणून हे हिंदू राष्ट्राचे हितून जे आयज बीजेपी पॉलरायज करून जे गोंयांकूय तेणी जवळ जवळ गेले 15-20 वर्सांक पॉयजन स्प्रेड केल्लें आसा तें काँग्रेसीन केल्लें ना. काँग्रेसीन सदांच सांगलां की हो देश सगळे लोकांचो. गोंय तशें पळोवपाक गेल्यार सामकें सेक्युलर. गोंयचो प्रत्येक मनीस तो हिंदू धर्माचो आसूं, तो मुस्लीम धर्मा आसूं, तो क्रिश्चन धर्मा आसूं, तो सदांच सेक्युलरिझम तेणें प्रमोट केलें. पूण बीजेपी ज्या पर्यंत पावले 2000 नंतर तुमी पळयलें जर वेगळे वेगळे घटना गोंयांक पळयल्यो जाल्यार तेणी एक वेगळो वोट बँक तयार करपाचो जो एक हेट करून एक पर्टिक्युलर धर्माक हेट करून आमगे गिरिराज बाब जेन्ना पर्सनली तेगेले सामको जो गोंयकार म्हणून तो एक्चुली सामको भितरल्यान सेक्युलर आसा. पूण ज्या पार्टीची आयडियोलॉजी तो उलयता, रिप्रेझेंट करता तेन्ना तो ऑटोमॅटिकली रंग बदलतो म्हणतो तूं? ऑटोमॅटिकली बदलता. ओके. जेन्ना गिरिराज कडेन आमी पर्सनली केन्ना उलयता तेन्ना गिरिराज सेक्युलर दिसता. जेन्ना तो प्लॅटफॉर्माचेर येता तेन्ना तो हेट क्रिएट करपाचे. On that I'll go to Giriraj on that, but before that, Robert Bab, काँग्रेस म्हणटा की आमी वोट बँक पॉलिटिक्स केलें ना, बीजेपी करता, तुमकां पडटा? ना, हें आमकां पडत ना. कित्याक हें आमी
पयलेच सावन भुरगेपणा सावन पळोवन येयल्ले आहात कित्याक आनी भायर आमी आमच्या सोबत आनी दर एक कॉन्स्टिट्युन्सीक पळयल्या हें सरळ कळोन येता दिसून येता की कितले नगर जुवारी नगर आनी हे उल्हासनगर आनी सगळे कारगिल्लां ही कोण केल्या तूं आमी म्हणटा न्यू येयल्ले आहात RGP म्हणटा जाली आतां 5 वर्सां येयले पूण ह्या RGPन करून दवरलो सगळो वोट बँकू डबल इंजीन सरकार चलोवपी मनीस कोण आहले आतां लिबरेट जावन आमी 60 वर्सां जालीं जाल्यार डबल इंजीन सरकारान काँग्रेसीन चलयला डबल थिंगाय आनी हिंगाय गोंयाकूय डबल इंजीन आनी आतांचो सरकार डबल इंजीन चलयता जाल्यार आमच्या हातीन अजून सरकार पडों ना जाल्यार हें कोणाक ब्लेम करतात RGक ब्लेम करपाचो व्हेरी इम्पॉर्टंट गिरिराज हो पॉयंट तो म्हणटा की इतली सगळी नगर तयार जाली सामकी नवी नवी नांव तयार जाली सामकी ह्या वस्तींची त्या वस्ती भितर आतां सगळें आधार कार्ड लायटीची कनेक्शनां उदकाची कनेक्शन तर केन्ना जालीं आतां तर तांकां इतली परिस्थिती आसा की थंय कामां पयलीं जातात गोंयकारां परस तो म्हणटा की आमी काय पावरान आशिल्ले हो दोश काँग्रेस आनी BJPच्याच माथ्यार न्ही गिरिराज बाब म्हाका दिसता पयलीं न्ही गिरीश बाबान जे सेक्युलरिझमाचेर जे काही उद्गार काडले म्हाका दिसता ते क्लॅरिफाय करणें म्हत्वाचें तुजेरूय बरे उद्गार काडले तेच म्हज्याच बद्दल म्हणजे स्पेशली म्हणजे 2014 इलेक्शनान लोकांक कळपाक की तूं एक्चुअली कितें एक्चुअली सेक्युलर म्हाका दिसता आय एम सेक्युलर ऑन एंड ऑफ कॅमेरा पण ऑन कॅमेरा सुद्दां हांव सांगता की ऑफ कॅमेराय सांगतलो की 2014 जेन्ना फादर सेड्रीक प्रकाश येवन गोद्राचे व्हिडिओ म्हणून दाखोवन जेन्ना काँग्रेसीक वोट कर म्हणून सांगलें आमी तेन्नाय सांगिल्लें तो फादर आसूं किंवा हे आसूं हाजें आमी समर्थन करूंक शकना किंवा तुमचो जेन्ना गुजरातचो प्रेसिडेंट जगदीश ठाकूर हो लास्ट इयर सांगता की मायनॉरिटी हॅव फर्स्ट क्लेम ऑन नेशन्स एसेट्स आमी ताजोय विरोध करतले वेदर इट इज ऑन कॅमेरा ऑर ऑफ कॅमेरा हांव ऑफ कॅमेराय सांगचो ना की दीस स्टेटमेंट्स आर गुड एज फार एज RG इज कन्सर्न म्हाका एक सादें उदाहरण दिवंक जाय हांवें येदोळचें म्हणलें की तो फियर सायकोसीस तयार करता म्हणून हाज्या पयलीं गोंयान सेंट्रल युनिवर्सिटीचे प्रयत्न हाडून पाडिल्ले आसा हो सेम हें करून की भायले प्रोफेसर येतले आनी ताज्या खातीर सेंट्रल युनिवर्सिटीचो जो फायदो आसा ताका पासून गोंयांक वंचीत दवरले सो प्रत्येक वेळा खंयचोय जर एक प्रोजेक्ट येता म्हणजे आतां आज आमी म्हणटा गोंयान हेच मागीर RG आसूं काँग्रेस आसूं हाय एंड टुरिजम कित्याक येना पण ताज्या खातीर जर फाल्यां तुमी एक मरिना प्रपोज करीत वता लोकांक इन्स्टिगेट करता म्हजें एकूच एग्जाम्पल हांव दिवपाक जाय आनी सिन्स RGP इज सो हेविली डिपेंडंट ऑन कॅनवासींग बाय पीपल हू आर लिव्हिंग इन लंडन ऑर पोर्तुगल लास्ट इयर दाखयल्ल्या डेटाचेर 60% पोर्तुगीज पासपोर्ट गोंयकारांनी घेवप कमी जाला आनी हें कित्याक कमी जाला जाल्यार बिकॉज ऑफ ब्रेक्सीट आनी थंय होच भंय दाखयल्लो जशें आज तुमी आवटसायडरांचो भंय गोंयान दाखयतात थंय गोंयकारांचो भंय लंडनाक दाखयल्लो की ते तुमचे जॉब घेता पोर्तुगीज पासपोर्टाचेर येवन आनी ताज्या नंतर कितें जालें हाल पळय तें म्हाका दिसता ताज्या खातीर RGP उत्तर पण एक गजाल बरोबर ताणें एक मुद्दो काडलो की ह्यो सगळे डॅश डॅश वाडी डॅश डॅश नगर ही सगळी जी जाली ती तुमच्याच राजकारण्यांनी केली न्ही तुमच्या आनी काँग्रेसीच्या न्ही ही जी गजाल आसा ती 100% करेक्ट आसा पण जेन्ना म्हणजे काही तुमकां जर याद जातली म्हणजे तुमी आतां जशें डॅश डॅश वाडी म्हणली किंवा कितें म्हणटा ते डॅश डॅश दोंगर आसत जेन्ना ते डेमोलिशनाची ऑर्डर काडली तेन्ना ताका कोर्ट स्टे दिता कोर्ट म्हणटा की सो कशें आसा न्ही थोड्या फावटी विशय हे नासता म्हणजे हांव सदांच म्हणटा की आय हॅव एब्सोल्यूट रिस्पेक्ट फॉर ज्युडिशरी पण जर त्या निर्भया सारख्या केसीन जर दे कॅन मेक अ मॉकरी ऑफ इंडियन लॉज जाल्यार म्हाका दिसता न्ही खंय तरी वी हॅव टू बी अ लिटल फास्टर कारण तुमी आज पळया खंयच्याय डेमोलिशनाचेर आज वता स्टे घेता फाल्यां अटल सेतू बांदता स्टे घेता पण आय फुल्ली अग्री की खंयच्याय पक्षाचे जावं एक गोंयकार म्हणून हे जे वोट बँक तयार करपाचे प्रयत्न आसा ते बंद जावपाक जाय एट द सेम टायम ही फियर सायकोसीस बंद जावपाक जाय गिरीश बाब डोंट यू एग्री तुमच्या राजकारण्यांनी इतली वर्सां ह्यो डॅश डॅश वाडी आतां बरी गजाल डॅश डॅश दोंगर हो तुगेलो गिरिराजानूच काडलो सो इट वॉज अ व्हेरी सरप्रायझींग मुवमेंट फॉर मी बट ह्यो डॅश डॅश वाडी डॅश डॅश नगर डॅश डॅश दोंगर जे आसात ते तुमच्याय राजकारण्यांनी तयार केले न्ही आतां हें धर्माचें राजकारण न्ही हें एक वेगळे तरेचें राजकारण वेगळे तरेची वोट बँक जाची तुगेली सगळी अपीजमेंट जी आसा इरिस्पेक्टीव ऑफ रिलीजन तुमच्याय राजकारण्यांनी केली न्ही गिरीश बाब तुम्ही जर सगळ्या राज्यांचो आणि सगळ्या देशांचो जर इतिहास जर पळयलो जेन्ना एक डेव्हलपमेंट जाता आनी एक अर्बनायझेशन जाता दीज आर द बाय प्रॉडक्ट्स ऑफ डेव्हलपमेंट ऑर अर्बनायझेशन कारण आयज पळय तूं आयज गोंयचे जितले लेबराचें जें काम आसा
हे आयज खंयचोच गोंयकार तुका थंय मेळपाना आनीक आमकां सगळ्या भायल्यांचेर आमकां डिपेंड रावचें पडटा आनी जेन्ना गोवा लिबरेट जालो तेजे नंतर ह्या सगळ्या वेगळ्या वेगळ्या कामां खातीर आमकां फोर्सफुल्ली भायल्यान आमकां लोक हाडपा पडले ही परिस्थिती वस्तुस्थिती. तेन्ना टीचर जे गोंयांक जे आयले लिबरेशना नंतर हे सगळे टीचर चडशे महाराष्ट्राच्यान आयले कर्नाटकाच्यान आमी तांकां रिक्वेस्ट करून हाडले कितलेशेच ऑफिसर आमी रिक्वेस्ट करून हाडले सो हो एक प्रोसेस आशिल्लो पूण जालें कितें तूं त्या टायमार एक प्लॅन जो करून सर्टन एरिया जमनी आमी हें करपाक जाय आशिल्ल्यो त्यो जाले ना कारणान लोकांनी खुबश्यो जमनी कब्ज केलो आनी ना म्हणल्यार खुबश्या राजकारण्यांनी तांकां आश्रय दिलो की ओके हांगसर आपल्याली खंय तरी वोट बँक पॉलिटिक्स जातले हे वोटर आपल्याक मुखार पडटले बऱ्याक पडटले पूण त्याच बरोबर खूब कडेन पळयला त्याच राजकारणां ह्याच लोकांनी उडयल्ले आसा ही वस्तुस्थिती हांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचें नांव घेयना पूण आमी आतां हेजे मुखार फक्त हेजेरूच बोळा मारचे परस आमी हेजे मुखार आमी पळोवपाक जाय की आयज जो गोंयकार म्हणटात तो गोंयकाराक एक आपले स्वताचें घर बांदपाक आयज प्रश्न आसा म्हाका दिसता आमी जर डिस्कस करपाक जाय आयज स्टेटहुडाच्या दिसाक एक गोंयकाराक एक घर कशें परवडटलें कारण आमी जमनीचो जो रेट आसा गोंयांक गोंया भितर घर बांदप परवडना पण दिल्लीकाराक येवन हांगा जमीन घेवन बंगले बांदप परवडटा एक्झॅक्टली कारण हितूंतल्यान आमी प्रत्येकाक आपली जी जमीन आसा त्या जमनीचो भाव वाडलेलो जाय ताका आपल्याक जाय की आपल्याचो जमनीचो चड व्हॅल्यू मेळपाक जाय सो ही आमची जी मायंडसेट एक आसा सरकार जो मंत्री बसतात तांकां ह्या कन्वर्शनाचेर तांकां पयशे मेळटा तांकां दोंगर सुद्दां शेतां सुद्दां कन्वर्ट केले जाल्यार तांकां आनी पयशे मेळटा एडिशनल आनी सर्रास होलसेलीन आयज कन्वर्शन चालू आसा ह्या रितीन जर पळयलें जाल्यार आयज गोंयकार जो सामान्य गोंयकार आसा जेजी फॅमिली कडेन प्रॉपर्टी ना सामान्य गोंयकार रस्त्यार येतलो आनी भायली बंगल्यांनी रावतले एक्झॅक्टली आयज ती परिस्थिती आसा सो आमी आयज डिस्कस करपाक जाय म्हळ्यार की गोंयकारांक आमी रिजनेबल रेटांनी म्हणजे त्यांच्या आव्याका भितर तांकां परवडटा अशी जमीन अवेलेबल पण गिरीश भाऊ आरजी म्हणटा तुम्ही गोंयकार कोणतो डिफायन करा म्हणून पयली नाल्यार तेन्नाय बी तुम्ही काडून खंयचो तरी एक क्रायटेरिया रावतले आनी कोणाकय जमनी दितली आता हो विषय जो आसा गोंयकार आनी कोण गोंयकार म्हणटा तो तेजेर आयज खूब डिबेट जाल्ले आसा आनी हें न्ही की आरजी येतकर हेजेर डिबेट जाल्लो आसा हो डिबेट हेजे पयलींय आशिल्लो आनी हो डिबेट शिवसेनान महाराष्ट्रान खूब केलो आनी शिवसेनान महाराष्ट्रान सत्ताय हाडली आनी तेजे नंतर शिवसेनेन त्या इश्यूचेर कितलो न्याय दिल्लो आसा हें महाराष्ट्राच्या लोकांक खबर आसा गोंयकारांकूय खबर आसा हो सगळो इश्यू हो गोंयकारांकूय नवीन पूण इमोशनली जेन्ना लोकांक तुमी खंय तरी कन्फ्यूज करून जेंचे कोणाक तरी इंटेंशन आसा ते अचीव करपाक येता ते करतात तितून कांय ना सामान्य गोंयकार जो आसा तो आयज तो पिशी लावन घेवचो ना म्हणटा आतां ना ताका कळ्ळें लास्ट असेंब्ली इलेक्शना खातीर बीजेपीक कोणें सत्तेर हाडली हें आयज गोंयकाराक पटलेलें आसा आनी गोंयकार तितूंतल्यान शाबूत जायत आसा जो गोंयकार आमचो खंय आसा सो म्हाजो मुख्य इशू आसा की दिल्ली बसताक आनी जे जमीन गोंयकार गोंयची जमीन काबीज करतात हें चड डेंजरस पूण गोंयांत जो लेबर आनी बाकीचे कामां करता जो बट बरोबर न्ही आमची सगळी कामां करपाक आमकां मायग्रंट लेबर जाय आमची सगळी बारीक सारीक तो कचऱ्याचें काम धरून रस्त्याचें काम धरून लायटीचें काम धरून ते PWDची कामां सगळीं आमकां भायलो मनीस जाय ते मागीर येतकीर हांगा खंय तरी वस्ती तयार जातल्योच न्ही सो अशी जर जाता जाल्यार तांकां विरोध करप हें खरेंच सेन्सिबल काय कितें तें आतां तुवें क्वेश्चन केलो तो बरें आहा खबर आहा पूण इतली आतां आमी मॉडर्न वर्ल्डांत जियेता इतली टॅक्नॉलॉजी इम्प्लिमेंट जाता जाल्यार शेतांक पयले होरें आनी पिकास घेवन वताले आयज पर्यंत तीच परिस्थिती उरल्या दुसरी भायली गांवांत इतली टॅक्नॉलॉजी अपग्रेड जाल्ली आहा जाल्यार आमचे कडेन कित्याक जायना जे परी आमकडे जी टॅक्नॉलॉजी आमच्या हातीक येतली आनी ही टॅक्नॉलॉजी येतली जाल्यार गव्हर्मेंटान इनिशिएटीव घेवपाक जायो ते होरें आनी पिकासो घेवन जाल्यार मागीर ना भुरगीं कितकोन तितली मेरेन लेबर जे येतले ते आमचीच कामां करपाक येता न्ही हय पूण आमची कामां आमी करता जाल्यार आमकां टॅक्नॉलॉजी इम्प्लिमेंटेशन चड गरजेचें आनी दुसरी गजाल आतां ते भावान म्हणलां की लंडनकार म्हणून हिंगा लंडनकार म्हण तो लंडन शहरांत काम करता तो एक गोंयकार आनी गोंयकार एक लंडन शहरांत काम करता तेका तो लंडनकार म्हणून टॅग लावप सारकी न्हू हें समथींग डिस्क्रिमिनेशन दिसता म्हाका जाल्यार पण रुपट बाब
गिरिराजाचो मुद्दो तो आशिल्लो. तुम्ही वोट बँकाचे कित्याक उलयतात? तुम्ही आपली एक वोट बँक तयार करतात गोंयकारांची, तुम्ही आपली एक वोट बँक तयार करतात, ताणी ताका लंडनकार म्हणू, बट तुम्ही एक वोट बँक तयार करून काम करतात. सो वोट बँक पॉलिटिक्स जे आसा इन सम फॉर्म ऑर दी अदर प्रत्येक राजकीय पक्ष करतात. कसले तो वोट बँक म्हणटा आतां एक वोट मारपाक सगळे गोंयकारांक हक्क आसता. आनी जे पळय मायग्रंट तर हिंगा येवन येयलो आहा तांकां ड्युअल कार्ड आहा म्हणून तुमकां सरकाराक बाब गिरीशाकूय खबर आसतली आनी बाब तेकाय खबर आसतली. ही ड्युअल वोट कार्डां वोटिंग कार्डां आसूंक जायना. खंयच्याय एक जाग्यार तूं वोटिंग कर. जेन्ना तूं हिंगाय वोट मारतात, जेन्ना आमी इंटरव्यू पासून घेतलेलो, जेन्ना ते कर्नाटका वोटिंग मारतात ते दोनी कडेन वोट मार वयतात म्हणटा ते सरळ सांगतात. हें कितकोन जातलें? व्हेरी व्हेरी वेल ऑन दॅट पॉयंट गिरिराज फायनल म्हाका एक गजाल सांग. दिस इज अ क्रुशियल इशू न्ही की मायग्रंटांचो इशू न्ही, पण त्या मायग्रंटांचो वापर फक्त वोट बँक म्हूण जाता. ते गोंयच्या इलेक्शनाक मत मारतात आनी मागीर वचून कर्नाटकाच्या इलेक्शनाक मत मारतात. अशी जेन्ना गजाली घडटात, दीज आर ब्लेटंट इलिगॅलिटीज. जातूंतल्यान ही फक्त वोट बँक उरना, तातूंतल्यान एक वेगळे तरेची इलिगॅलिटी तयार जाता वीच कॅन इन्फ्लुयन्स युअर इलेक्शन रिजल्ट इन स्मॉल कॉन्स्टिट्युएन्सीज लायक आवर्स. हांव फुल्ली एग्री करता. एक म्हणजे सी इलिगॅलिटी तो मागीर कोणूय करूं, म्हाका दिसता इट शूड बी अपोज्ड. आनी हाजेर आय एम फुल्ली विथ एवरीबडी ऑन द पॅनल. म्हजें इतलेंच म्हणणें आसा की ही जी फियर सायकोसीस आसा न्ही ती करची न्ही. म्हणजे आतां फॉर एक्झाम्पल आमची सिंपल आयडियोलॉजी सबका साथ सबका विकास किंवा स्वयंपूर्ण गोवा, आनी म्हाका न्ही आज तांणी टॉपीक काडलो अबावट यूथ गेटींग जॉब्स. इफ यू रिमेंबर प्रमोद, तुवें एक इंडस्ट्री लोकांचें रावंड टेबल घेतिल्लें, जेन्ना एका वन ऑफ द प्रॉमिनंट इंडस्ट्रियलिस्ट सेड की तुमी रिजर्वेशन सुद्दां नाका, आमी 80% आमीच दिता, गोंयकारांक फुडें येवनी. सर म्हाका सगळ्या गोंयकारां कडेन एक अपील करपाक जाय की फक्त गव्हर्मेंट जॉब इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. आज स्किल्ड आसत किंवा कितें आसत जाल्यार आमी तें काम करपाक फुडें येवपाक जाय. सी RG सारके पक्ष, म्हणजे आज तुमी सांतनऱ्या मतदारसंघात तांचो आमदार आसा, जे लोक सांगतले की आमी लोकां मदीं आसतले, आमी स्कील एक तरी स्किल्स सेंटर तांणी स्टार्ट केला हातून. तुमी नेवऱ्या वचा, तुमी डोंगरेर वचा, तुमी आदोशे वचा, तुमी आक्षी वचा. म्हाका इतलेंच सांगपाचो प्रयत्न आसा की वोट बँक पॉलिटिक्स आसत किंवा गोंयकारपण राखप आसत, हो आमचो सगळ्यांचो हें आसा. आनी जेन्ना आतां तो टॅक्नॉलॉजी जें म्हणलें, तुमी कितल्या डेरी फार्मरा कडेन वचा, ऑटोमॅटीक मिल्किंग मशीन्स आयली, मेळटात लेबर. एका डेरी फार्मराक आज जर तूं कमर्शियल डेरी करतलो गोंयकार मेळटा ना, ताका झारखंड किंवा बिहारच्यान वचून जोडपें हाडचें पडटा. सो इट इज नॉट अबावट टॅक्नॉलॉजी. आज ग्रीन हावजीस आयली विथ ऑटोमॅटीक फॉगिंग सिस्टम, वॉटर सिस्टम, ड्रीप इरिगेशन. पण आज ते चलोवपाक सुद्दां तांकां खंयच्यान तरी भायल्यान येवचें पडटा. आज आमी शेतान म्हणटा, शेताचे जर तुमी शेत रोयतले जाल्यार आज जी आमी पयलीं जे म्हणटाले की गांवांतलेच सगळे लोक एकठांय येवन जाताले, आज कितले जाण मेळटा. तर म्हाका दिसता आमकांच खंय तरी ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनांचो विसर पडूंक लागला आनी आमी गोंयकारांनी गव्हर्मेंट जॉबाच्या भायर वचून खंय तरी गोंयकारपण राखपाक आमी सगळे बरोबर येवपाक जाय. गिरीश बाब, फायनल गिरिराजान हो मुद्दो काडलो. अल्टिमेटली हो प्रश्न येता की आमी अशी वागतात जाचो फायदो मागीर प्रत्येकटो घेतलो. तो मागीर एक कडेन मायग्रंट आसतलो, एक कडेन एक राजकारणी आसतलो, एक कडेन आनी कोण तरी आसतलो. आमीच जेन्ना अशी वागतात ताजो फायदो कोण नाल्यार कोण घेतलो, हें तुमी मान्य करतात? डेफिनेटली जो पळय गोंयकारां मुखार आयज प्रामुख्यान जे प्रश्न आसात, जंय म्हाका दिसता गोंयकार एम्प्लॉय जावपाक शकता, सेल्फ एम्प्लॉय जावं जॉब करून. आयज गोंयकार कितलेशे कडेन पळयता हांव सेक्युरिटी रावपाक रेडी आसा, कारण आयज फ्रस्ट्रेशन एन अनएम्प्लॉयमेंट इतलें हें आसा. आनी बरें दिसता खूब कडेन गोंयकार आयज कोंकणी उलोवपाक मेळटा सेक्युरिटी कडेन. म्हणजे तूं इमॅजीन कर, एक टायमार असो आशिल्लो की सेक्युरिटी जावप म्हणजे सामको हलको जॉब आनी तो गोंयकार केन्नाच वचनाशिल्लो. पूण आयज दुख्ख जाता पळोवपाक आनी एक वटच्यान बरें दिसता, दोनूय आसा की गोंयकार थंय आयज सेक्युरिटी म्हणून सुद्दां एक्सेप्ट करता. म्हणजे आयज जी परिस्थिती आमची 10 वर्सां 15 वर्सां 20 वर्सां पयलीं आशिल्ली की गोंयकार सेक्युरिटी म्हणून मेळना, खंय सेक्युरिटी जो गार्ड आसता तो मेळनाशिल्लो, पूण आयज अशी परिस्थिती आसा तो सेक्युरिटी जावपाक सुद्दां तयार आसा. सो ज्या वेवसायांक गोंयकारांक आमी प्रमोट करपाक शकतात प्रामुख्यान, की हे फक्त लिप सर्वीस न दिता, त्यो आमच्यो इंडस्ट्रीज परत म्हाका दिसता रिवायव करपाक गरज आसा. गव्हर्मेंटानूय तेजेर हाडपाक जाय. मुख्यमंत्र्या कडेनूय म्हाका दिसता गिरिराजांनी मागणी करची आनी तुमी हो इशू लावन धरपाक जाय. कारण भायले आतां तुमी टॅक्सीवाले एक टायम आशिल्लो, प्रत्येक टॅक्सीवालो गोंयकार आशिल्लो, जसो हांवें मोटरसायकल पायलट म्हणलो. आयज तुमी कितें केल्या, वेगळी कसली तरी हें केल्याक, एप केला, वेगळी कंपनी हाडल्याक,
थंय तुमी भायल्या हाडून एनकरेज करतात म्हणजे हांगा सांगपाचो मुद्दे म्हणल्यार कितें जो गोंयांक ऑलरेडी एक भायलो येयल्लो तुम्ही आसा म्हणटात तो की गोंयकारांची ऑक्युपेशन गोंयकारा कडेनच उरची म्हणून पॉलिसी थारची. तो पूण तेजे बरोबर तें सांगपाक सोदता हांव की हय. तूं मुद्दम जावन आतां एक ड्रायव्हर तूं भायलो मुद्दम जावन ड्रायव्हर हाडटा आनी गोंयांक सोडटा तूं कोण तरी फार्मासिस्ट भायलो हाडटा आनी परत गोंयांक सोडटा हें न जावचें Yes. खातीर Okay. आतां तूं आसा कोण आसा सद्याक कोण आसा ताका तो नवीन आनी हाडनाका. नवीन हाडपा Okay. खातीर कशें हांवें जावपाक शकता हेजेर ह्या सरकारान गिराज फायनल व्हेरी क्विकली 10 सेकंड्स या. म्हाका फक्त एकूच सांगपाक जाय हांव परत सांगता जो फियर सायकोसिस न्हय आतां जशें गिरीश बाबान म्हणलें खंयची तरी कंपनी हाडल्या म्हणून सी हांव खूब ट्रॅव्हल करता तुमी म्हाका सांगा जेन्ना गोवा मायल्स येवच्या पयलीं सुद्दां जी क्युविंग सिस्टम आशिल्ली तातूंत तुमी सांगा म्हाका स्पेशली हे GA06 टॅक्सी कितले गोंयकार आशिल्ले कितले जाण अरे मातशें पणजे वचपाक जाय वो पणजे में किधर जाना है काय म्हणून तो प्रश्न विचारता. त्यामुळे इट इज नॉट अबाउट ॲप. आज जर म्हाका गोंयकार भुरगो 1000 रुपया मायज घेता हांव तो भायलो हाडटा तोच मागीर आपल्या एक भावाक हाडटा 1000 रुपया सवाय आनी आमकां खंय तरी आमी चलोवन घेता. म्हाका इतलेंच म्हणपाचें आसा आज जशें गिरीश बाबान सेक्युरिटी म्हणलें पण आज वेरियस हे गोंयकारांक जॉब दिवपाचें काम गोवा ह्युमन रिसोर्सीस डेव्हलपमेंट तूं म्हणटा कॉर्पोरेशन गोंयकारांनी फक्त तयारी दाखोवची. गोंयकारांनी तयारी दाखोवची. आज सरकार स्कील डेव्हलपमेंट आणि इंडस्ट्री जॉब्स दिवपाक तयार आसा फक्त खंय तरी गव्हर्नमेंट जॉब म्हणजे जॉब हे आमची मानसिकता बदलची. हांव इतल्याचेर थांबता. गोंयकार वो वर्रात पण वॉर इतलेंय आसपा जायना की ते लास्टाक पोकळ जावन पडटा की वॉर म्हूण आमी एक वयर अशे हवेक आसात आनी पोनाक आमची जमीनच उरली ना ती कोण तरी दुसरोच घेवन गेलो. ही जर आमी परिस्थिती हाडली जाल्यार वॉरान पोट भरना. इतलेंच सांगता आनी थांबता. गिरीश बाब, रुपर्ट, गिरिराज, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.